सकाळच्या टायमार मांद्रे पंचायतीचो आमचो एक एक्स सरपंच आणि विद्यमान पंच महेश कोनाडकर हेचेर एक त्याच्याच घरा कुशीकूच सादारण एक 50 मिटरा अंतराचेर एक 4-5 जाण अशे तोंडाक बुरका घालून येयले. एक एर्टिगा कार खंय कितें तरी व्हायट कलरची फूल टिंटेड आणि नंबर प्लेट बीन खंयचे भलतेच लायल्या. आणि येवन ताका जो स्कूटर घेवन तो वयतालो घरा कडेन तेन्ना ताका स्टॉप करून ताका इमिजिएटली सकयल देंवलो आनी ताका घट धरून तुका मायकल जाय म्हणून ताचेर रॉड मारले, फाटीर मारले, तकलेर मारले आनी गायो बियो सोंपपाक लागले. तुका दाखयता आनी समजत ताका मारून ताका थंयसर जमनीर उडयलो. सो इमिजिएटली जेन्ना आमकां ही खबर कळटा ताका इमिजिएटली आमी ताका तुवें हॉस्पिटल थंयसर व्हेलो. जाल्यार ताका फूल ताका सपोज हात बीन पाड बीन सगळी फोडून अक्षरशा रितीन ताका सामको एक अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणजे एक मर्डर करपाचो तेंचो प्लान आसलो. सो हो एक कारण. हेच्या पयलीं सुद्दां एक इन्सिडंट असो जाल्लो जेन्ना अशेंच एका पंचायत फोर्टनायट मिटिंगेनसून जेन्ना तो भायर सरलेलो तर तेन्ना ताका एक मॅसेज दिल्ली म्हणटा तो हांवें तें नांव अजून तेणें डिस्क्लोज करूंक ना की ताका एक धमकी दिल्ली की तुका जर खूब चड जर करशीत जाल्यार तुका हॉकी स्टीक काडून दवरल्यार, रॉड काडून दवरल्यार. म्हणजे ताका एक हेच्या पयलीं धमकी येयल्ले. तेचे एक हालीं एक इन्सिडंट जावच्या पयलीं मांद्रे सप्तकाक जेन्ना आमचे मायकल बाब येयल्ले तेन्ना देवीचें आमचें दर्शन घेवपाक तेन्ना अशेंच पोचून ताका एकदां आडयल्लो आनी नांव अजून तेणें डिस्क्लोज करूंक ना की आमचे तुका मायकल जाय, तुका दाखयता कितें तें, तुका तुजी एक म्हयन्याभरा भितर दाखयता अशें एक इन्सिडंट हो ताका एक उलयल्लो तेच्या कडेन. पण तो भियोन तेणें सांगूंक ना. पण आयज ज्या पद्दतीन मांद्रे विलेजीन, मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी सबंद पेडणे तालुकान हो पयलो इन्सिडंट अशे गुंडा घेवन येवप, मास्क घालप म्हणजे एक अशी वृत्ती जशी UP बिहाराक जाता त्या पद्दतीन आयज हे मांद्रे विलेजीन अशें घडपाक लागलें. आनी एक पंच, एक रेप्युटेड, म्हाका दिसता जवळ जवळ 15-20 वर्सां राजकारणांत तेणी एक बरे लोकांची एक सेवा केल्या. खंयच कोणाच्या भानगडीन ना, लफड्यांनी ना. आनी त्या पद्दतीन आयज ताका जो आडोवन ताका असो तेच्या घरा शेजारी मास्क घालून मारप हे एक्चुली आमी एक निशेध करता ह्या गोश्टीचो. आनी आयज आमी आमचे खरेंच धन्यवाद म्हणटा आमच्या मायकल बाब जे आमचे शेजारी कॉन्स्टिट्युएन्सीन कलंगूटचे MLA आनी आमचे एक्स MLA दयानंद भाई सोपटे हे आमी जेन्ना ताका विचारपूस करपाक तुवें हॉस्पिटलांत गेले तशेंच आमी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्या. इतली वर्सां गोंयांत रावता. प्रामुख्यान मांद्रेन जर आमी पळयलें जाल्यार मांद्रेन खुबशे आमदार, मंत्री, इवन मुख्यमंत्री जाले. भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून सुरवात, मागीर आमचो रमाकांत भाई खलप आयलो, संगीता काकी, लक्ष्मण पार्सेकर सर, हांव 2 फावटी जालो. पण कोणच सांगचो ना मांद्र्यान बाबा खंय तरी कोणाची दादागिरी केली. खंयच्याच रिप्रेझेंट म्हणजे आमदार जातकच कोणाच्या कानपाड्यान मारले वो खंय तरी कोणाक म्हणटा तशें गुंड म्हणिना, कारण गुंड लास्टाक आमच्या सारके भाव आसतात ते खंय पयशे दिवन हाडले आनी मारपाक लायले, केन्नाच घडोवना. आमी फाटलीं 2 वर्सां पळयता ह्या मांद्रेन की ओपनली दादागिरी चल्ल्या. ओपनली जो माणूस 4 टर्म पंच म्हणून इलेक्ट जाता, 2 टर्म सरपंच गांवचो जाता, 1 टर्म ताची मिसेस जाता. आनी अशा मनशाक दिसाचे, रातचे न्हय, दिसाचे अटॅक जाता. म्हणजे अटेम्प्ट टू मर्डर. तकलेर सुद्दां ताचेर कितें म्हणटा तो रॉड मारलो, फाट फोडल्यात सगळे. ते कितें जालां तेच कळना. आनी कित्या खातीर हे? अरे सरकार ठीक आहा, तूं सरकाराचो एक भाग आसा, सपोर्ट करता. हेचो अर्थ असो न्हय की तूं सगळे मांद्रे विकत घेतले. पूण तुका जाय तें तूं करता. 2 दिसां पयलीं असोच एक इन्सिडंट मोर्जे जालो. चॉपरान अक्षरशः मारलो. फोटो आहा म्हाजेशी. कोणाची डावट खाता तुमी आतां? आमदार डावट खाता न्हय, आमदार म्हणून तुका सांगलें न्हय हाच्या पयलीं खूब आमदार जाले म्हणून. तरी तूं विचारता कोणाचेर डावट खाता? नांवां सांगली भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून ती सगळी. हे सादे पंच बी करूं शकनात. आनी एक जेन्ना तेणी म्हटलें पळय सुरवात केन्ना केली. पण एक जेन्ना माणूस तुका मायकल मांद्र्यान जाय अशें ते मारपाक येता ते विचारतात. पण कोण विचारूं शकता तो? कोणाचें मनीस विचार? सोपटेचे, पार्सेकराचे, कलपाचे, कोणाचे? आनी हे जेन्ना विचारता तेन्ना तुका कळपाक जाय. आनी हे एकच इन्सिडंट न्हय, आमी पळयत आसा. आमी फक्त वेट एंड वॉच म्हणटा तशें पळयता. पण आमी पेडणेकार शेवटी कळ्ळें. भायले आनी कोण अशें न्हय. प्रत्येकाक रायट आहा इलेक्शन लडचे, जिखचे, सगळे करचे, कोण आडोवंक शकना. पण दादागिरी चलची ना.
दादागिरी कोणाचीच चलची ना म्हणून आज ताबडतोब सीएमा कडेन येवचें पडलें आणि गव्हर्मेंट सर्वंट बीइंग ए गव्हर्मेंट सर्वंट PI ओपनली सपोर्ट करप. आतां एक बरें केलें, म्हाका एक म्हयन्या पयलीं अश्योरन्स दिलें ऑनरेबल सीएमान की ताका काडटा, नो डावट. पयलीं एक 8-10 दीस जाल्ले, आतां तो इन्सिडंट इमिजिएटली काडलो. आमी धन्यवाद म्हणटा आमचे आदरणीय मुख्यमंत्र्याचे. हे डिसिजन जावपाक जाय ते इमिजिएटली जाता. ह्यो गोश्टी घडटल्यो आनी आमी घडोवन हाडटले. आमी आमच्या लोकांक कशी सेफ करतले पळय ही आमची जबाबदारी. आज नसो आमदार म्हणतात तो आपलोच मनी, आपण आमदारांक पंचायतीचं काम केलं आणि तो आयज ह्यो तेंच्यांनी केला. केन्ना नासतलो, हांव आसलो फुड्यान, केन्ना नासतलो. कारण तेणी इनडायरेक्टली सांगला कोणी मारला तो. जेन्ना मायकलाचें नांव ऑनरेबल आमचो MLA कलंगूटचो जेन्ना तेचें नांव घेवन विचारतात आनी बडयतात तेन्ना तो भिवपाक गरजच ना न्ही. अरे 20 वर्सां तो सरपंच म्हणून पंच म्हणून काम करता, 10 वर्सां सरपंच काम करता. कोणा भितलो तो? पण आता इतली मायकलाची भिरांत मांद्रे येत म्हणून न्हू? अरे एक सांग म्हाका, कित्याक भिवपाक जाय? भिवपाची गरज ना न्हू, त्याच आतां म्हणटा. पळय हांव 2 फावटी थंय जाला न्ही, तो बाबा मायकल बाबा येयलो, यस येवपाक जाय न्ही, ताचें बरें म्हाका तें आसा न्ही थंय. आनी हांवें इतलो फ्रस्ट्रेशन कितें जावं? तूं एकटोच आसा? पार्सेकाराक फ्रस्ट्रेशन येयला, म्हाका फ्रस्ट्रेशन येयला, कलोप बाबा गेला. वयल्यान तुमच्या सरकारान आसा तो. अरे म्हणून वगीर रावचें पडटा, म्हणून वगीर रावचें पडटा. पूण आतां ना, म्हणून हांवें सीएमान सरळ सांगला हे PI ट्रान्सफर करून आमी सॅटिस्फाय ना. ह्यो दादागिरी बंद जावपाक जाय. हे चलच्यो न्हू, नाल्यार आमकां मागीर ते बंद करच्यो पडटल्यो. ती कापासत आमच्यान आसा. थिंगा येवन जो तर हल्ला करता, तेंचेर डायरेक्ट अटॅक करता पंचायत मेंबराचेर, इज लायक अटॅकिंग अ सरपंच, पंचायत मेंबर. ऑल ओवर गोवा पंचायत मेंबर आर सरपंच, दे आर फ्री टू डू their work, how they want to do their work in the panchayat, free to support anybody. आमी खंयसरूच प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना, आमी मांद्रे बसता म्हणून. आमी इच्छा दाखयल्या की आमी लोकांक सपोर्ट करपाक रेडी आहा म्हणून. थिंगासरल्या लोकांक, स्थानीक लोकांक, त्या पंचायतीक तेंची कितें कामां आहा जाल्यार खंय आडवल्या फायल कितें जाल्यार आमी करपाक रेडी आहा, हेल्प करपाक रेडी आहा. थिंगासरले लोक आमच्या ऑफिसान येता, आमच्या घरा लागीं येता की आमकां हेल्प कर म्हणून, आमची ही कामां आसा म्हणून. ते खातीर आमी आमदाराक जागयल्लो थिंगा, आनी कांय ना, तेजे वयर करूंक ना. पूण तितून म्हाज्या नांवान जो तर पंचायतीचो एक सरपंचाक मारता, हे कसली गजाली? वॉट इज हॅपनिंग? दीस इज हे असले गोंयान केन्ना जावंकूच ना. आनी आतां सीएमान सांगला की पीपल आर लुकींग एट अस, आमी इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह. इन अ डेमोक्रेसी दीस थिंग कॅनॉट हॅपन. एनीबडी कॅन कॉन्टेस्ट एनीवेर. गोंयकार जो तर तुज्या कार्ड आहा, इलेक्शन कार्ड आहा, यू कॅन कॉन्टेस्ट एनीवेर, हुएवर इट इज. दादागिरी दाखोवन म्हणजे तो आतां कोणाक भंय घालूंक सोदता, जो तर कोण मनीस आहा तो कोणाक भंय घालूंक सोदता. इज सेंडींग अ मेसेज की तुमी जो तर अशें करशात, तुमी पार्सेकाराक सपोर्ट करशात, सोपटेक सपोर्ट करशात, मायकलाक सपोर्ट करशात, तुमकां असो मार पडटलो. ही मेसेज न्हू आतां. कोणी असो तो, कोणी मारला पळय तो इन्वेस्टिगेशन पोलीस करतात. पण म्हाजें नांव घेतलें तेंच्यांनी मारतना, तितून कळटा की समबडी हॅज सेंड देम विथ अ सुपारी, म्हणजे पयशे दिवन धाडला. ही दादागिरी जाल्ली आहा. त्या खातीर आमी हिंगा महालक्ष्मीन येयल्या, हितून येयल्या, सेक्रेटेरियेटान येयल्या, आयज सीएमाक मेळोंक येयल्या. सीएमान एक एश्युरन्स दिलें की आपूण PIची बदली करता. तितून जायना, सोंपना तो विशय, काबार जायना. PIची बदली करून विशय सोंपना. विशय हा वेगळो. आमी सांगला क्रायम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन जावचें. पूण SP नॉर्थान म्हाका फोनार सांगला की आय एम कंडक्टींग पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एट माय लेवल, नॉट एट एनी ऑफिसर लेवल. आय हॅव फॉर्म्ड अ टीम इन माय ऑफिस एंड आय एम डुईंग द इन्वेस्टिगेशन. आमकां कितें जाय की महेशाक कोणी मारलो आनी कित्याक मारलो, रिजन कितें, म्हाजें नांव थिंगा कित्याक येवप, मारतना ताका म्हाजें नांव कित्याक येवप, म्हाजें लिंक कितें आहा, म्हाजें नांव घेतलें तेंच्यांनी मारतना, मारपी लोकांनी म्हाजें नांव घेतलें. इट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर. सेकेंडली जे भाशेन ताका एसॉल्ट जाला ताका आयज सांजे पासून ते हें जातलें सगलें, तकलेर बीन मारला, तेजें स्कॅनिंग बीन करपाची गरज आहा. सो it is not done that somebody, a bunch member gets hit. What about an ordinary citizen?
आनी पुलीस हॅव टू टेक एक्शन. पुलीस हॅव टू शो सिरियसनस. पुलीस हॅव टू शो दॅट दे आर इन कंट्रोल, दे आर इन कमांड. हे जे गुंडा जे आहा बारीकशे कोण दादागिरी दाखयता पळय ते तेंचो कोण तो बॉस आहा तांकां कळपाक जाय की पुलीस ऑथॉरिटी आहा म्हणून. अशें न्हू की कोणायकूय येवन मारलो उडयलो. आयज तो सरपंच तो बाबडो पयलींच भियाल्लो की हे कितें काय म्हणून. आतांच सरपंच जालो तो ह्या दिसांनी न्हू. आपल्या पंच मेंबराक मारता म्हणजे तोय भियेतलो न्हू. कोणाक भिरांत ना आपल्या जिवाची. सगळ्यांक आसता भिरांत. पण पंचायतीचे मेंबरांक जर तर मारता येवन 5 जाण मास्क घालून इट इज समथींग वीच इज वी ऑल हॅव टू बी टुगेदर फॉर दीस. म्हणजे पुलिसांनी जर तर एक्शन घेयना जाल्यार हेचेर आमकां ताबडतोब एक्शन घेवची पडटली. आमकां येवन हिंगा बसचें पडटलें.